मी उभे राहूया. पवित्र सक्रामेदाच्या आराधनाक आमी फुडें सरता. हे जो आसा बो पवित्र थळ आनी हांगासर सगळे हांगाचें वातावरण, ही सगळी इगर्ज आमकां मागण्याक, आराधनाक, जेजूचो अणभोग सोडूंक उमो करता. हांगासर तुमी उरल्या दिसांनी आयल्या जाल्यार हांगासर एक प्रशांत शांत वातावरण आसा. बसून मागणें करूंक, आराधन करूंक ही एक सुवात. आनी ही सुवात सांजे आमच्या सांताक समर्पण दिल्या. त्या देखून ही आराधना भाग घेवंक आमकां आमी आयतीं करया. आमचे दोळे आमी धांपया. आमची मोत, आमचें काळीज, आमच्या सगळ्यो सक्त्यो त्याच सर्वेस्परा देवाक उक्ती करया. देवाचें हजारपण भोगूंक, देवाचो अणभोग जोडूंक, जेजूचो मोग करूंक, ताचो लक्षिल्ल्यान एक अणभोग जोडूंक ह्या आराधनांत आमी प्रयत्न करनासतना आसतना सबारपटी आमच्या आराधनाक विंगड आडखळ्यो येतात. जावं आमच्या मोतींत, जावं आमच्या काळजांत सबार आलोचन्यो उमाळे उपजतात. आनी आलोचने उमाळे आमकां जेजू लागीं येवंक सोडनात आनी सबार रितीच्या राटावळींनी आमकां पयस 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 व्हरतात. आनी सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या सक्तेन, सगळ्या आमच्या मनान आमकां जेजूक आराधन करूंक साद जायना. त्या देखून आमकां गरज आसा त्याच पवित्र आत्म्याची सकत, त्याच पवित्र आत्म्याचें बळ. तो पवित्र आत्मो ना जाल्यार जेजूक आमच्या सोमया म्हूण उलो करूंक जायना. तो पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमकां मागणें करूंक जायना. तो पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमची काळजां, आमचे आत्मे, आमची सगळ्यो सक्ती त्याच सर्वेस्परा देवाक उक्तें करूंक साध्य ना. त्याच पवित्र आत्म्यावर आमी आज आसा. त्याच पवित्र आत्म्यार हो संस्कार आसा. त्याच पवित्र आत्म्यार पवित्र सभा आसा. त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं हांव आनी तुमी हांगासर आसा. तोच पवित्र आत्मो आमकां चलयता. तोच पवित्र आत्मो आमच्या क्रिस्ती जिविताक अर्थ दिता. तोच पवित्र आत्मो जेजूक आराधन करूंक, ताचो अणभव करूंक आमकां साध्य करता. तर त्याच पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया आनी त्याच पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आमी आपोवया. आमच्या हात आमी वयर उबारया. सर आमच्या हात आमी वयर उबारया, दोळे आमचे धांपया आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें येवकार मागया आनी म्हणया, ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें तूं ये. पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये तूं, आमचेर देवून ये. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें भर आमकां तुजे सक्तेन, राव तूं आमचे सवें. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें भर तूं आमकां तुजे सक्तेन, राव तूं आमचे सवें. तूं जिवीत दिवचें उदार, सुखानांतली
सुनसरय भुजवंतार आणि भूतीनार सगळे सुनसरय येवकार पवित्र संकट सांगत आपण तुका आमचे वाळज नितळ कर तू आमकां पापाक भोगूंक ससा देवकार पवित्र तुका आमचे काळज नितळ कर तू आमकां पापाक भोगूंक ससा राव तू आमचे मोदे चोरी क्लेशामध्ये पवित्र आत्म्या तुझ्या बोली पवित्र आत्म्या आमचे मोत तू सडाय आमचे मोत तू वडाय आमचे मौन तू बगड आमचे काळीज तू बगड हांगासले हरी एकल्याच्या वयर तू देवणी पवित्र आत्म्या ह्या आराधनान कितें आडखळ आसा ह्या आराधनान कितें वायट सकत आसा ही सगळी ह्या वखदां हे पवित्र आत्म्या आमच्या मदगात येवन हांगासर असले हरी एकल्याची मोत उसबडावन आमकां हरी एकल्याची आराधन पावते बरें करच्याक आमकां तुजो आदार आनी कृपा दी हे पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये हे पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये आमच्या हरी एकल्याचेर तूं देवून ये ह्या आराधनान कितें आडखळ आसा ह्या वखदां तूं नपयस कर सगळी वायट पदवी सगळी वायट सकत आमकां कितें मागणें करूंक हांगासर आडखळ जाता ह्या आराधन करूं आडखळ जाता हे पवित्र आत्म्या आमच्या हरी एकल्याच्यो आडखळी तूं पयस कर एका काळजान एका मनान सगळ्या सक्तीन आमच्या सरस्परा देवाक आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताक आराधन करच्याक आमची मोत तूं उसबडाय हे पवित्र आत्म्या आमचे मदे तूं ये हे पवित्र आत्म्या आमचे मदे तूं ये देवी गलिया त्याच जेजूक आमच्या मध्ये स्वागत करिया तोच जेजू आमच्या मध्ये गात आता हजर जाता त्याच उंड्या रुपार म्हाका आनी तुका आशीर्वाद गीत करूंक म्हाका आनी तुका बेसामानी भरूंक म्हजे तुजे पातकां बोगसूंक बोगसनाचें मोग्याचें एक काळीज आमचे ते रुपीत करूंक जेजू आमच्या मध्ये आता ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांगासर येता तर आमी देवी घालया त्याच जेजूक आमच्या मध्ये गात आमी स्वागत करिया तुमच्या विनवणे बुकांत पान अंक 78 गीत अंक 22 आराधने आराधने येसुवे निमागे आराधने
तुझ्या थळ्या आम्ही मेळोवया गितां सांगता आनी त्या सुम्याक आमच्या हात उबारया आनी त्या सुम्याक आमी आराधन करया सर आमच्या आमी हात उबारया तस सरस्पर आमच्या देवाक आमच्या सोडबंदराक आमच्या जेजू क्रिस्ताक आमच्या गतीर कुर्सार मेल्ल्या रगत ववयल्ल्या आमचो मोग करच्या आमकां बोगसणे दिवच्या आमचे पातकाचे म्हज्या आपणाचेर व्हरून कुर्साची कठीण वट सोमकोन आमचे गतीर रगत बरयल्लो समी जेजू क्रिस्त म्हजे गतीर तुजे गतीर ताचे हजार पूण हांगासर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत दिता त्या सुम्याक आमी आराधन करया आनी गावया उन्नत देवनिगे आराधना सकट सांगता आमी गावया आज आमी हरी एकल्यानी गीत गावंक आसा हरी एकले आमच्या काळजांत ताण आमी देवा गरगां दिवंक आसा त्या वेळार आराधन जाता आमकां अर्था बरीत त्या वेळार आमकां भोगता जेजू म्हजे आसा जेजूचो अणभव म्हाका जाला म्हूण म्हाका भोगता देखून गावया उन्नत देवनिगे आराधने उन्नत देवनिगे आराधने महिमेय देवनिगे आराधने उन्नत देवनिगे आराधने महिमेय देवनिगे आराधने देवादि देवनिगे आराधने रजादि रजनिगे आराधने देवादि देवनिगे आराधने राजादि राजनिगे आराधने 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 दिश्ट सकमेंतल्या जेजूचेर आमी कणसोवया सगळे आमचे दिश्ट सकमेंतल्या जेजूचेर आमी कणसोवया तो जेजू म्हज्या आनी तुजे गतीन हांगासर हजर आसा ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तो हजर आसा बाबा ताच्या दोळ्यान ताका आमी पळोवया ताका आमी आराधन करया ताची आमी स्तुती करया त्या जेजूचेर एक घडयेभर आमचे दिश्ट आमी कणसोवया त्यास जेजूक आमी पळोवया म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा
मोगळा जेजू ओ मोगाळ जेजू मोगळा जेजू मोगाळा जेजू तू मोचे गतीर तू मुझे दे या पो पवित्र सक्रामेंतांत या पवित्र सक्रामेंतांत तू कोरोस हजर आसाय तू कोरोस हजर आसा तू कोरोस हजर आसाय तू कोरोस हजर आसा मोगळा जेजू मोगाळा जेजू तू जावन आसाय तू जावन आसा म्हजो सोडवणदार म्हजो सोडवणदार मोगळा जेजू मोगाळा जेजू तू जावन आसाय तू जावन आसा म्हजो इश्ट म्हजो इश्ट म्हजो मोग करचे गतीर म्हजो मोग करचे मोगळा जेजू मोगाळा तू या जेजू पवित्र सक्रामेंतांत तुझ्या पवित्र कोरोस सक्रामेंतांत हजर आसाय हजर आसा जेजू जेजू हांव तुका आराधन करता हांव तुका आराधन करता जेजू जेजू हांव तुका नमस्कार करता हांव तुका नमस्कार करता जेजू जेजू हांव तुका प्रणिपात करता हांव तुका प्रणिपात करता मोगळा जेजू मोगाळा जेजू तू म्हजे खातीर तू म्हजे खातीर कुर्सार मेलोय मोगळा जेजू मोगळा जेजू तुवें म्हजे खातीर म्हजे खातीर रगत वारयली मोगळा जेजू मोगळा जेजू म्हज्या पातकाचें बोचें म्हज्या पातकाचें तुवें बावयलें तुवें बावयलें मोगळा जेजू मोगळा जेजू तू म्हजे संगत राव तू म्हजे सांगता तुझे आराधन करूंक तुजो मोग करूंक तुजो मोग तुजो अणभोग सोडूंक अणभोग जेजू म्हाका फावो कर जेजू म्हाका फावो जेजू म्हाका फावो कर जेजू म्हाका फावो कर. आराधन तुका सुमिया जेजू तुका सुमिया आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया स्तुती तुका सुमिया जेजू तुका सुमिया जेजू सर आमी बसया बसून आमचे दोळे आमी दामप्या सक्कड आमचे दोळे आमी दामप्या सर आमच्यो आलोचना पयस करया कम्फर्टेबल पॉस्चर तिची निश्नात दोन बसनाकात टेक ए कम्फर्टेबल पॉस्चर फकत हांव आनी म्हजो जेजू सोडल्या दुसरें कोणूच ना म्हणलें चिंताप आमकां कोणी डिस्टर्ब करना तशेंच आमच्या मोतीन दिकन सई चिंतना खंडीत जावन डिस्टर्ब करना कित्याक पवित्रत्व आमचेर आमी मागला त्या पवित्राचे सकत आमचे मदेगात ह्या बोवर हें आसा ह्या पवित्र तळांत आसा सकत त्या सक्तेच्या बळान आतां आमी मौनपणी आमचे दोळे दामपण आमच्या मोतींत जेजू आनी फकत जेजू ताका मात्र नियाळूंक प्रयत्न करया फाटल्या हप्त्यांत देवान केल्ले उपकार तुमच्या मोती घडा फाटल्या हप्त्यान देवान केल्ले उपकार तुमच्या मोती घडा सबार उपकार देवान तुमकां केल्यात आनी ह्या पवित्र तळांतावन तुमकां मेळिल्ले उपकार तुमच्या मोती घडा हे दोन म्हणून तुमच्या लायफांत कितें ह्या पवित्र तळांतान उपकार मेळ्ळ्यात सांजुजे वास बापातान कितें तुमकां मजत मेळ्ळ्या कितलो आदार मेळ्ळा ते तुमच्या मोती घडा देवान तुमकां कशें आशिर्वादांनी भरलां बेसावांनी भरलां ताच्या देण्यांनी भरलां ताच्या तालेंतांनी भरलां तुमकां राखलां सांबाळलां सगळ्या पिडेशिरेंतलें वायटांतलें विघ्नांतलें सर अणवरांतलें त्या जेजून आमकां राखल्यो त्यो घडयो आमच्या मोतीक आमी हाडया आज असलो मनीस फाल्यां ना आज असलो मनीस फाल्यां ना फाल्यां असलो परवा ना आमी चिंतनातले घडये आमी केदळ आमकां मरण येता तें आमकां कळीत ना सवार भक्ती काल आसले आज नात आमच्या मोगाचे व्यक्तीच नात तर जेजून आमकां एक वर्तें भाग फावो केला ह्या पवित्र तळाक येवन म्हाका आनी तुका तेचें आराधन करूंक देखून मौनपणी त्याच जेजूचे सर उपकार आमच्या मोदीक हाडया आनी त्याच जेजूक आमी अर्गां दिवया ताची आमी स्तुती करया तुमचे जबाब अर्गां आनी वगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गाने ओगलाप तुका सोमिया जेजू अर्गां आनी वगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गाने ओगलाप तुका सोमिया जेजू जाप दिवच्याक सक्रामेच्या आराधन भाग घेवच्याक कितें समी पाटी मुखार पळोवचें नाका आमकां देवान ताळो दिला आमकां देवान सकत दिल्या आमच्या देवान आमकां जीव दिला तर कित्याक आमकां बे त्याच जेजूक आराधन करच्याक त्याच जेजूचे उलेग मनशाक कित्याक आमकां बे कित्याक आमकां बंदपास ना आमकां बंदपास आमच्या सोडवंदराक करसूंक ना आमकां बंदपास आमच्या सोडवंदराक अर्गां दिवंक ना आमकां बंदपास आमच्या सोम्या जेजूचो मोग करूंक ना आमकां बंदपास आमच्या सोम्या जेजूक लागीं येवंक ह्या देखून कितेंच आमी आज पाटी मुखार पळोवचें नाका
वाटी मुखार पळोवचे नाका तो कितें म्हणटा हो कितें म्हणटा म्हण हांव बिलकुल चिंतचे नाका हांव आनी म्हजो जेजू म्हज्या जेजूक हांव अर्गां दितलो म्हज्या जेजूच्या वगलाप घेतलो म्हज्या जेजूच्या हांव स्तुती करतलो फकत ती जावं दित पुत्र आमच्या काळजांत देखून आमी त्यास जेजूक म्हणया अर्गां आनी वगलाप तुका सुमया जेजू अर्गाने ओगलाप तुका सुमया अर्गां आनी वगलाप तुका सुमया जेजू अर्गाने ओगलाप तुका सुमया आयचो दीस तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमया जेजू हांगासर येवंक आराधन करूं म्हाका अवकाश फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका ह्या सुमया पवित्र तळाक म्हाका आपोवन हाडल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमया जेजू सांजू देवासाच्या मजतीन म्हज्या कुटुंबान सभार उपकार तुवें केल्ल्या खातीर ओगलाप तुका सुमया सर पिडेशिडेंतले सर अनवरांतले जेजू म्हाका तुवें राखिल्ले खातीर ओगलाप तुका सुमया जेजू एका क्रिस्ती कुटुंबान तुवें म्हाका जल्म दिल्ले खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमया जेजू म्हज्या मोगाच्या व्यक्तित्वान म्हाका तुवें मोग दिल्ले खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमया म्हजी पातकां तुवें बक्षिल्ले खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमया म्हजी सडवण तुवें केल्ले खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमया बरो पुडार तुवें म्हाका दिल्ले खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमया बरें शिकाप तुवें म्हाका दिल्ले खातीर अर्गाने ओगलाप तुका बरीं भुरगीं म्हळ्यार म्हज्या कुटुंबान दिल्ले खातीर अर्गाने ओगलाप तुका आमच्या युवा जनांक बरी मोत तुवें दिल्ले खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमया बरें काम तुवें दिल्ले खातीर अर्गाने ओगलाप तुका वर्गवान वावर करचो अवकाश तुवें दिल्ले खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमया जेजू वर्ग आनी वगलाप तुका सुमया जेजू अर्गाने ओगलाप तुका सुमया जेजू मौनपणी त्यास जेजूक आमी अर्ग आनी वगलाप दिवया आमकां सगळ्यांक अर्ग आनी वगलापाचे उले दिवंक मौन आसात पूण मौनपणी त्यास जेजूक आमच्या काळजांतान अर्गां दिवया येदो म्हज्या जिवितांत जेजून गेल्ले उपकार तुमी लेख करून सुरू केले जाल्यार ही वेळ पावचो ना ही घडी पावची ना ह्या आराधनेचो इल्लोसो वेळ सयत पावचो ना तितले उपकार जेजून आमकां गेल्यात ते सर उपकाराक जेजूक आमी अर्गां दिवया उबे रावया आनी गावया हें गीत त्यास जेजूक अर्गां दिवन आनी आमी सांगता ताळयो पेटून गावया तें गीत जय कोडवा देवनिगे जय कोडवा देवनिगे सगळ्या संतोषान आनी त्याच जेजूक अर्गां दिवन आमी गावया गीत तुमच्या बुकांत पान अंको 96 विणवणी बुकांत पान अंको 96 ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜರಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ
शंकर सांगता देवनिगे कोटि कोटि स्तोत्र जीवनिಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ अर्घांत का समय जेसु अरदांत का समय जेसु महिमांत का समय जेसु अर्घांत का समय शंकर संगता अर्घांत का समय जेसु महिमांत का समय जेसु अरदांत का समय जेसु जय जय का समय जेसु स्तुति का समय जेसु यीशुवे स्तोत्र यीशुवे वंदने यीशुवे आराधने यीशुवे स्तुति यीशुवे महिमा हालेलुया 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 यीशुवे आराधना यीशुवे स्तुति यीशुवे महिमा यीशुवे आराधना स्तुति वंदन यीशुवे स्तुति यीशुवे आराधना यीशुवे महिमा यीशुवे स्तुति यीशुवे वंदन यीशुवे आराधना यीशुवे स्तुति यीशुवे आराधना स्तुति यीशुवे यीशु जीसस थैंक यू जीसस सरमे बशा देवाचो अनुभव जोडच्या सबार आडखळी आमच्या मध्ये येतात आणि त्या आडखळीचे जैत भरून तसं जेजू आमकां कुमो करता आणि सबार आडखळीच्या वयर आतां आमी एक नदर घालून आमचें काळीज आमचें मन सगळें नितळ करून आज जेजूचो अनुभव म्हाका जावंक जाय आज जेजून म्हाका आपणूंक जाय आज म्हाका जेजून गूण करूंक जाय आज म्हज्या मोतीची सबार पिडा आसा म्हज्या आत्म्याची पिडा आसा म्हज्या पातक आनी म्हज्या जिवितांत सबार टेन्शन सगळे आसात आज म्हाका म्हज्या जेजून आपणूंक जाय आज म्हाका जेजून गूण करूंक जाय आज म्हाका म्हज्या जेजून म्हाका सगत दिवंक जाय तें दिल्या शिवाय हांगा ताण हांव वसना म्हळ्यार अखंड बाबार्थ्यान आमचें काळीज आमी नितळ कर आमचें मन आमी नितळ कर त्याच जेजूचो अनुभव सोडूंक येता हांव देखून आमी दोळे आमी दंपिया नितळ अंतस्करण आमकां ह्या वखदां गरज आसा नितळ अंतस्करण आमकां एक गरज आसा हे नितळ अंतस्करण जाता तर आमचे भितर आमी रुता गेले खंडीत जावन जेजूचो अनुभव जोडच्या कांयच आमकां हरकत जायना रोमाघरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 7 वाक्य 18 तावन आमी थोड्यो संगती आमी पळयल्यो जाल्यार थंयसर आमकां एक स्पश्ट सांगता म्हाज्या आनी म्हज्या जेजू मदें एक कितें आडखळ आसा पातक म्हाका खुशी ना तें करूंक प्रेरण दिता पातक म्हाका खुशी ना निजन करूंक म्हाका नाका पूण हें पातक म्हजें आसा तें म्हाका खुशीनांतलें करूंचें बरें करता रोमाघरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 7 वाक्य 20 हें म्हणटा पातक म्हाका खुशीनांत असलें करूंक करचें बरें करता आनी पयस पुस्तक म्हणटा पातकाचें इनाम मरण आनी ह्या पातका वरी म्हाका आनी म्हज्या जेजूक खरो संबंध दवरूंक कस मारतात म्हजे थंय 2 सैमां आसात मौन पडे आमच्या नियाळ करया म्हजे थंय 2 सैमां आसात एक सैम आसा म्हजें मनशा सैम आनी एक सैम आसा म्हजें देव सैम एक आसा म्हज्या रक्तमासाचें सैम आनी एक आसा म्हज्या आत्म्याचें सैम आमी कितले प्रयत्न केल्यार कितले पर्यंत चिंतल्यार सबारपटी मोगळा जेजू म्हाका बरेंपण करूंकच जायना कुमसाराक येता आनी पातकां सांगता मागीर हांव म्हणटा आनी मुखार पातक करिना जेजू म्हणून भायर येतना परतून जेजू हांव त्याच पातकांत पडटा म्हजे ते एक कूड आसा म्हजे ते एक आत्मो आसा ही कूड आनी आत्मो म्हज्या विरोध तरेपटी कस उदो झुजतात आनी म्हाका मस्त कस जातात रक्त मासाच्यो वंदवण्यो एका कुशीन जेजू आनी एका कुशीन म्हज्या आत्म्याच्यो वंदवण्यो ह्या 2 वंदवण्यां मदें ह्या 2 द्वंद्वां मदें जेजू हांव सबार पटीन सांपडता रोमाघरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 7 वाक्य 14 म्हणटा हांव रक्त मासाचो आनी पातकाचो गुलाम जावन म्हाका विकला तशें म्हाका भोगता हांव रक्त मासाचो देखून म्हाका पातकाचो गुलाम जावन विकला तशें म्हाका भोगता म्हणटा रोमाघरांक बरयल्लें पत्र थंयसर थोडे पटी हांव कितें करता हांव चिंता हांव कितें करता म्हाका समजना जेजू
थोडे फटी हांव चिंता हांव बरें करूंक येता म्हणून जेजू पूण बरें करिना ताच्या बदलाक हांव वायट सुद्दां दीस करता जें कितें म्हाका जाय तें हांव करिना बगार जें कितें म्हाका नाका तेंचो पयले पटी करूंक येता हांव म्हणटा तस रोमाकारांक बरयल्लें पत्रान सांब पावलो बरोवन म्हणटा देखून आमच्या पातकां आमची उणेपणां आमच्या मोती काडया साबारपटी म्हाका बरें करूंक मोन आसा पूण म्हाका करूंक नाका कोटेंच म्हज्या मोतीक येता आमची पातकां आमची उणेपणां म्हाका आनी म्हज्या जेजूक संबंद वाडोवच्याक एक हरकत जातात तर आमच्या पातकाचो उडास आमी काडया देवालागचें बोगसांनी आमी मागया जेजू मात्र आमकां बोगसूंक शकता असल्या द्वंद्वांत आमी येतना कोण आमकां वाटोवंक शकता रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 7 वाक्य 25 म्हणटा जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र म्हाका आनी तुका वाटोवंक शकता द्वंद्वांत आमी आसाव मनशा सैम दैवीक सैम आत्मा आनी कूड रक्ता मास आनी आत्म्याचें सैम म्हजें थंय आसा बरें करूंक येतना वायटच करता पाता करिना म्हणून कितले बडी चिंतल्या रे हांव परतून पाता करता फकत जेजू वरवीं मात्र म्हाका वाटोवंक साध्य आसा जेजू म्हणटा जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र म्हाका वाटोवंक शकता तर आमचे पातकाचो उडास आमी काडया सांब पावल दुसरो आमचो पयलोचो पाप सई बसलो आज तो सांत ताचो आज आमी उडास काडटा ताच्या जे फेस्ताच आचरण करता तो म्हणटा जेजूक स्विकार करचे म्हळ्यार पातकाक पाठ करचें जेजूक स्विकार करचे म्हळ्यार पातकाक पाठ करचें म्हणून सांजो पावल दुसरो आमकां सांगता सांजो पावल दुसरो म्हणटा आमी पाताक केल्ल्या वेळार पाताक वळखोवंक ताचे बोगसाणें मागोवंक आमकां अवकाश आसा तो म्हणटा कुमसार जावन आसा आमच्या प्रामाणीकपण आनी धैर्याचें विधान इट्स ॲक्ट ऑफ ऑनेस्टी आनी ॲक्ट ऑफ करेज देवाक आमकां संपूर्ण दिवचें तें विधान देवाक आमकां संपूर्ण दिवचें तें विधान तो कुमसाराचो सक्रामेंत पातकांतान पयस वचून देवाचें बोगसाणें आनी काकळूत बगूंक आमकां एक अवकाश पातकांतान पाठ करन देखून आमी पाताक केल्ल्या वर आमकां बोगसूंचो एक देव आसा काकुटीचो एक देव आसा तो आमची पातकां बोगशितना आमी कित्याक आमी ताची ताण पयसचें आमकां क्रिस्तांव मात्र एक अवकाश आसा आमची पातकां वळखोवंक पवित्र सक्रामेंतान कुमसाराच्या सक्रामेंतान आमची पातकां उक्त्यान सांगून कुमसार जावंक राजीत करूंक जिनी बदलूंक म्हाका आनी तुका मात्र अवकाश उरल्या खंयच्या धर्मांत हें पळोवंक मेळना ताणें कितें पातां कितें आसा ताणें कितें सकट केलां तेंच कान घेवन कोरगोन मरो जाय पडटा पूण म्हाका आनी तुका त्याच जेजून एक कुमसाराचो सक्रामेंत दिला त्या कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखार आमची पातकां वळखोवन पातकांची दूख धरून पातकांचें बोगसाणें मागोवन परिवर्तन करूंक जेजून आमकां एक अवकाश करून दिला त्या देखून आमचे पाताक आमी वळखोवया पातकाचे बांदपासत हांव भायर येवंक प्रयत्न करया सात जाल्यार हांवें कुमसार सोदया पातकाच्या बांदपासत हांव भायर येतना देवाचें बोगसाणें आनी काकळूत आमी भोगतना जेजूचो अनुभव म्हाका आनी तुका म्हज्या काळजांत म्हाका भोगता येस आय एक्सपिरियन्स जीजस वय जेजूचो अनुभव आज म्हाका जालो जेजूचो अनुभव म्हाका जालो म्हणलें भोगप म्हाका भोगता आनी जेजूचो अनुभव एक पटी जाल्यार मागीर बिलकुल थंयतना आमी पयस वचूंक आमी सकना त्या देखून जेजूक
जेजूक आम सर पातकां उसान सांगया माऊनपणी जेजू लागीं बॉक्सांनी मागया जेजू हांव सुकोन पडलो जेजू हांव तुजे तान पयस केलो जेजू म्हाका बॉक्सांनी दी जेजू म्हाका बॉक्सांनी दी जेजू म्हजी काकळूत कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर जेजू म्हजी काकळूत कर म्हणून खालसाच्या गुडायेतान त्याच उद्गार जेजूक तुमी सांगा जेजूक तुमी सांगा तो बोल जेजू म्हाका आनी तुका बक्षिता पातकाचे बांदपास खांड उडयता पातकातान आमकां सुटका दिता आपले बॉक्साणे आपलो मोग आपली काकळूत तो आमच्या काळजा भितर घालता आनी आमचे काळीज आमचे अंतस्कर्ण नितळ करता आनी आमच्या काळजांत तसो जेजू म्हाका आनी तुका ताचो अणभोग घालता तर त्या जेजू लागीं मौनपणी सर आमची पातकां सांगया बॉक्साणे मागया त्यास जेजूक आमच्या काळजांत आमी आपोवया आमच्या आत्म्यांत आमी आपोवया आमच्या जिवितांत आमी आपोवया आनी जेजूचे बॉक्सांचो अनुभव सोडून आमी हें सबित गीत आमी गावया त्या गिताक आमचे इताळे आमी कुडसोवया आनी म्हणया बा येसू देवा बा येसू देवा तुमच्या बुकांत पानांक 109 येसुदेवा पायन्नात्मके बा देवानी बारलु बाळेल्ल आनंदवे बा येसुदेवा ದೇವಾನಿ ಬಾರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಭಯ ಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಭಯ ಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಭಾರವ ನೀಡಲು ಬೇಗನೆ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ मौनपणे आमच्या काळजांत जेजूचे बॉक्साने काकळूत बघया लेट्स फील द प्रेझन्स ऑफ जीसस द फॉरगिवनेस ऑफ जीसस द मर्सी ऑफ जीसस द लव ऑफ जीसस डीप विदिन आवर हार्ट्स काळजाच्या गुंडायत एक अनुभव म्हाका आनी तुका जेजू आतां दिता तोच पवित्र आत्म्यान आमकां अभिषेक केला आणि तोच पवित्र आत्मो
आमच्या काळजांत तो जेजूचो अनुभव जोडूंक आमकां कुमो करता मौनपणी त्या जेजूचो अनुभव सोडया सर मी उभे राहूया सर मी उभे राहूया आमच्या हात आमी भक्तीपणी जोडया जेजून आमकां बक्षिलां पूण त्या बक्षांनी संपूर्ण जायना आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यात आमी म्हणटा हरयेपणी म्हणटा आमी पेल्याक बक्षिल्ल्यांत आमकां बक्षाणें मेळटा जेजूलाक हांवें बक्षाणें मागून जर तर म्हज्या पेल्याक बक्षूंक हांव तयार ना तर म्हाका बक्षाणें संपूर्णपणान अनुभव जावन साध्य जायना तर आज सोडा तुमचे दोळे धांपा जेजूचो अनुभव सोडून आनी एक वर्तें काम आमी करूंक आसा तें जावन आसा कोणाक हांवें बक्षूंक आसा बक्षे तांचें नांव काडूंक गी तांचो उडास काडूंक आमकां नाका आमकां राग येता जावं पुरो काळजान बघता कित्याक ह्या व्यक्तीचें हांवें नाम काडी जाय कित्याक ह्या व्यक्तीक हांवें बक्षी जाय ह्या व्यक्तीन म्हाका तशें केलां म्हणल्यार सगळ्या मोतीच्या पडद्यार येता जावं पुरो पूण आमी सक्रामेंताच्या मुखार आसांव जेजू मुखार आसांव जेजून बक्षिल्लें जेजून म्हणलें आमी पेल्याक बक्षूंक जाय आमी पेल्या बक्षूंक जाय हांव आनी तुमी त्याच जेजूचे पाटलावदारी आमकां बक्षूंक कस मारतात खरें पूण त्याच जेजूचेर आमचे दीस कोणसून म्हज्या पेल्याक हांवें बक्षूंक जाय जेजून मागलें बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेणांत बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजूनच मागलें जेजू कितें कस बगले बक्षूच्याक ताणें बापा लागीं मागलें म्हणलें बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेणांत जेजून सांगलें 70 पटी बक्षी 70 times 7 70 पटी जिनी परिवर्तन करता म्हणसर तूं बक्षी जेजून सांगलें तुज्या दुस्मानाचो मोग कर बारीक कसांचें तुज्या दुस्मानाचो मोग कर तुज्या दुस्माना खातीर माग म्हणून जेजून सांगिल्लें आसा जेजून सांगिल्लें वस तुजी पातकां बक्षली जेजून सांगिल्लें तुज्या दुस्मानाक बक्षी दुस्मानाचो मोग कर देवाचो मोग देवाचें बक्षाणें देवाची काकळूत आमचें पाताक मेल्ट करता इट मेल्ट्स आवर सिन्स आनी देवाची काकळूत देवाचें बक्षाणें आमकां पाताक करता आसतनाच्या लागीं कुमो करता सबाजन आमी सुबारबडी पातक आमी कुमसारा वचूंक भियेता कित्याक भियेता म्हळ्यार आमी कुमसारा येताना आमची पातकां चिंतून कुमसारा घेता पूण जो कोण व्यक्ती देवाची काकळूत देवाचें बक्षाणें देवाचो मोग चिंतून कुमसारा घेता तो मनीस कुमसारां जिणी बदलिता आनी आपलें जिवीत बदलिता कित्याक तो देवाच्या काकळुतीचेर बात दिवन येता पातकांची लिस्ट काडयन वचना देवाच्या काकळुतीचेर देवाच्या मोगाचेर देवाच्या अपरिमीत मोगाचेर द मर्सीफुल लव ऑफ द फादर त्या मोगाचेर पातयेन येतलो मनीस कुमसार जाता जिणी बदलिता परतून तें पाताक करिना तोच जेजू बक्षाणें दिवचो म्हाका आनी तुका काकूळ दिवचो म्हज्या आनी तुजी पातकां मुजचो हांगासर आसा देखून कोणच्या व्यक्तीक तुमी बक्षूंक जाय ते तुमच्या मोती काडा दोळे तुमी दांपा एक व्यक्ती काडल्या पुरो मुस्त आसूं पुरो मुस्त नासूं पुरो तुमच्या जिवितांत बक्षूंक जाय आसलें पूण तुमच्या मोती काडा खंयच्या व्यक्ती तुवें बक्षी जाय आज बक्षी जाय फकत एका व्यक्ती तुमच्या मोती काडा ताका या आराधना वेळार समर्पण दिया कोणी जावं दी दादलो जावं स्त्री जावं भाव हिंदू भाव जावं खंयच्या धर्माचो तो जावं खंयचो व्यक्ती तो जावं हांगासर जावं परगांवांतलो जावं कोणी तो जावं कुटुंबांतलो सादो जाल्यार जावं त्या संपूर्ण मापान त्या जेजूक त्या व्यक्तीक समर्पण दिया ताका बक्षूच्याक
जेजू लागीं कृपा मागा. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ನೋವುಗಳು, ಪ್ರೀತಿಸಲಾರದ ನಿಮಿಷಗಳು, ಮಾನವ ತುಂಬಿ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ನಾನಂಬಿದವರ ದ್ರೋಹಗಳು, ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿರಿದ ಗಾಯಗಳು, ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದೆ ಮಾನವು ನೊಂದಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ಹೃದಯವ ಚುಚ್ಚುವ ಮಾತುಗಳು, ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು, ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಮಾನವು ನೊಂದಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. Jesu Jesu lagi boksung yang bahagia, boksung sakit bahagia. आमच्या दुश्मनाचं बोक्सून सकत मागे सारे कष्टाचे एक थांबते. आमच्या दुश्मनाक बघू बोक्सून सकत मागे दिबिया मेघालिया, कोणा दिबी घालून जाता त्या एक दिबी घालची आणि कोणाक घालूंक साजेन उबे रावी येत या बशेत. येवको वेळ आता आम्ही सगळे आमच्या दुश्मना खातीर आम्ही मागोंक वयची एक वेळ घडी. तिथे सुलाबायचे नाही जेजूरी मात्र साध्य देखो तुमचे जबाब सोमिया म्हाका बक्षूंक शिकय. सोमिया आमकां बक्षूंक शिकय. सकट सांगाता सोमिया म्हाका बक्षूंक शिकय. सोमिया आमकां बक्षूंक शिकय. म्हजी निंद्या करतल्यांक सोमिया आमकां बक्षूंक शिकय. म्हजी बेपारवा करतल्यांक सोमिया आमकां बक्षूंक शिकय. म्हजे विशीं कोपरो करतल्यांक सोमिया आमकां बक्षूंक शिकय. कठीण उतरांनी म्हाका दुखयतल्यांक सोमिया म्हाका बक्षूंक शिकय. म्हजें नांव पाड करतल्यांक सोमिया म्हाका बक्षूंक शिकय. म्हजेर मानसीक वत्तड घालतल्यांक सोमिया म्हाका बक्षूंक शिकय. म्हाका विश्वासघात केल्ल्यांक सोमिया म्हाका बक्षूंक शिकय. म्हाका मोस केल्ल्यांक सोमिया म्हाका बक्षूंक शिकय. म्हजे वयर
पोट पिर्याद मांडलेल्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय म्हज्या पाटल्यान उलयतेल्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय म्हज्या वैरींक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय म्हजेर वायट रितीन अधिकार चलयतेल्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय म्हज्या कुडीक अवमान करतेल्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय म्हाका कोंगची उतरां उलयतेल्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय हांव गरिनांतल्या चुकीक म्हाका जबाबदारी करतेल्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय म्हजेर अक्रम करतेल्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय म्हजो द्वेष करतेल्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय म्हजे वयर लैंगीक शोशण करतेल्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय म्हाका पास मांडतेल्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय म्हाका तांच्या स्वार्था खातीर वापरतेल्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय म्हाका दुखोवच्या म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय म्हाका दुखोवच्या म्हज्या भुरग्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक म्हाका शिकय दुखोवच्या म्हज्या युवा जणांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय म्हजो फुडार नाश करूंक सोदतेल्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक म्हज्या शिकय जिवितांत आड पांय दितेल्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय बिझनेसान म्हाका सलवणी मेळचे बरी करतेल्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय म्हजे विशीं मोसोर करतेल्यांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय म्हाका दुखयलेल्या सर्व धार्मिकांक सुम्या म्हाका बगसूंक म्हाका दुखयलेल्या सर्व याजकांक सुम्या म्हाका बगसूंक शिकय मौनपणी कोणाक तुमी बोगसूंक साथ दिनात असल्या व्यक्ती तुमच्या मतीच्या पडद्याचेर 1 मिनिट पर तुमी हाडा कोणी जावं दितो यू फील व्हेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव दॅट पर्सन तसल्या व्यक्तीक तुमच्या मतीच्या पडद्याचेर तुमी हाडा त्या व्यक्तीक बोगसिता म्हणून जेजू लागीं भास दिया जेजू लागीं म्हणा जेजू म्हाका म्हजे ससकी म्हज्या ह्या दुस्मनांक म्हाका वायट करतल्यांक बोगसूंक साथ दिना जेजू पूण तूं म्हाका बोगसूंक सकत दी तूं म्हाका बोगसूंक सकत दी म्हूण जेजू लागीं मागा जो कोण पाताक रडता पातकाच्या बंद पासून भायर येता जेजू ताणें बॉक्सांनी जोडटा आनी पेल्याक बक्षिता दुस्मनाचो मोग करता ताका बक्षिता म्हूण बसावणी दिता आनी बक्षूंक हर प्रयत्न करता त्या व्यक्तीक थंय देवाची कृपा वाळटा देवाचें बॉक्सांनी वाळटा तस जेजूची कृपा तें बॉक्सांनी आमचे भितर वाळटा देवाचो मोग आमचे भितर वाळटा आमचे जे असले बांदपास पयस येतात ताचो अनुभव जोडून आमकां साध्य जाता तर ताची काकळूत ताचो मोग आमी अनुभव करया आनी आमच्या दुस्मनांक आमकां दुखयतल्यांक सगळ्यांक जेजूच्या पांया तळा समर्पण दिवया सा पेद्रूचें पत्र पयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 म्हणटा वायटाक वायट फारीक करिनाकात अकमानाक अकमान दिवचे प्रास आशिर्वादान दिया प्रेज द लॉर्ड वायटाक वायट फारीक करिनाकात अकमानाक अकमान दिवचे प्रास आशिर्वादान दिया म्हणटा ह्या देखून आतां आमी आमच्या दुस्मना खातीर प्रत्येक रितीन मागया तुमी म्हज्या फाटल्यान म्हणा मोगाळा जेसू सकट सांगाता मोगाळा जेसू तुवें तुज्या दुस्मनांक बक्षिलें तुवें तुज्या दुस्मनांक बक्षिलें तुवें तुज्या दुस्मनांक बक्षिलें तुवें तुज्या दुस्मनांक बक्षिलें तुवें तुका वायट करतल्यांक बरें केलें तुवें तुका वायट करतल्यांक बरें केलें कुर्सार तावन सयत कुर्सार मारले तांकां तुवें बक्षिलें तांकां तुवें बक्षिलें तुवें आमकां चुकलेल्यांक बक्षूंक आमकां चुकलेल्यांक बक्षूंक आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत आमच्या बापा म्हणल्या मागण्या तुवें आमकां शिकयलें तुवें आमकां शिकय मोगळा जेजू मोगाळा जेजू ह्या म्हज्या बाबाक ह्या म्हज्या बाबा ह्या म्हज्या भयणीक ह्या म्हज्या भयणी हांव तुका समर्पण दिता हांव तुका समर्पण दिता तुमच्या मोती कडा कोण तो दुस्मान या कोण तुका वायट म्हणटलो एकलो व्यक्ती तुमचो उडास करून सांगलें त्या व्यक्ती तुमच्या घडी मोती कडा
त्या व्यक्ती जेजू समर्पण दिया जेजूला की म्हणा म्हज्या फाटल्यान म्हणा मोगळा जेजू मोगळा जेजू या म्हज्या बाबाक या म्हज्या बाबा या म्हज्या भयणीक या म्हज्या भयणी हांव तुका समर्पण दिता हांव तुका समर्पण दिता जेजू जेजू म्हजेस्तकी मुजेस्तकी म्हाका बोगसूंक जायना म्हाका बोगसूंक जायना म्हाका बोगसूंक जायना म्हाका बोगसूंक जायना जेजू जेजू म्हज्या दुस्मनाक बेसांव दी म्हज्या दुस्माना बेसांव दी जेजू जेजू म्हज्या दुस्मनाक आशिर्वादां दी म्हज्या दुस्मानाक आशिर्वादां दी म्हज्या दुस्मनाक आशिर्वादां दी म्हज्या दुस्मानाक आशिर्वादां दी जेजू म्हज्या दुस्मनाक बरी भलायकी दी जेजू म्हज्या दुस्माना बरी भलायकी दी ताचो मोग करूंक ताचो मोग करूंक म्हाका शिकय म्हाका शिकय म्हजी चूक तर म्हजी चूक कर ताच्या लागीं बोगसाने मागोवंक बुकसाने मागो म्हाका तुजी कृपा दी म्हाका तुजी कृपा दी तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका बर तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर सर आमी उबे रावया सर आमी उबे रावया आमच्या पातकाचें बोगसाने आमी मागलें आमी बोगशिता म्हूण सांगलें ताची काकूट अनुभव आमच्या काळजांत खंडीत जावन जाता तो जावन आसा आपुट्टू मोग देवाचो आनी तो देवाचो मोग आमच्या काळजा भितर वाळून आसा आनी त्याच मोगाचें लक्षणां हांगासर आमच्या समकार आसा देखून त्याच देवाचो मोग आमी वाखणया आनी सकट सांगता आमी गावया आमच्या मोगाचें गीत आसा तें इंग्लिशांनी आसा कोंकणींत आसा सबार भाशेनी आसा तें गीत आमी सकट सांगता संतोशान आमी गावचें तें जावन आसा विचित्र तो मोगाचो देव मोग देवाचो गॉड्स लव इज सो वंडरफुल विचित्र तो मोग देवाचो सकट सांगता आमी गावया मोगो देवाचो विची मोगो देवाचो विची मोगो देवाचो मोगाचा बांसो मोगूस हातय पावना मोगूस करतय कळना मोगूस पंथय मेळना मोगाचा बांसो विची मोगो जेजूचो विची मोगो जेजूचो विची मोगो जेजूचो मोगाचा बांसो मोगूस करतय पावना मोगूस करतय मेळना मोगूस करतय मेळना मोगाचा बांसो विची मोगो अभ्यासो विची मोगो अभ्यासो विची मोगो अभ्यासो मोगाचा बांसो सकट सांगता व्हडल्या दोळ्यान ताचे कश्ट दूख गत बेजारात सगळ्यां वापर तांकां तो गुण कर तुजे अत्रेक उमटे हांगासर आयल्यात तांची आशा दिवंक हांगासर आयल्यात मंगळा जेजू हांगासर आसल्या वरी एका व्यक्तीक ताच्या कुटुंबाच्या सद्या तुज्या सैऱ्यां दर्या तुज्या इश्टा मंत्रांक वरी एका व्यक्तीक मंगळा जेजू वापर
तू गोण कर तांच्या घराच्या पिडेस्तान तांच्या घराच्या सड पिडेस्तान असल्या हर एकल्या कुटुंबाच्या अभिवाजनाक असल्या हर एका भुरग्याक तांच्या कुटुंबान असल्या भुरग्याक सर आमच्या ह्या पवित्राच्या भक्तिकांक हांगासर आदार दितल्याक हांगासर कुमक दितल्याक हर एका व्यक्तीक मंगळा जेजू तू आपड तांकां गोण कर तुज्या पवित्र सत्यान तांकां भर ताच्या दुस्मनाचो मोग करो तूं तांकां गरज असली कृपा तूं बाबा कर हालेलुया 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 Praise to Jesus' name. स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या मध्ये गता सो म्हाका आनी तुका तुजो अनुभव दिवंक येता म्हाका तुज्या आपल्या आशिर्वादांनी घेवंक आपल्या आशिर्वादांना आमचे तरी वतूंक आतां तो फुडें सरता तर आमच्या दोळ्या दांबिया जेजूचो आशिर्वाद आमकां खंयसर गरज आसा ते आमच्या मोती काडया आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या जिविताचेर आमच्या फुडाराचेर आमच्या मोगाच्या व्यक्तींचेर आमच्या पिडेस्तांचेर आमच्या बिझनेसाचेर आमच्या मोतीच्या सर वत्तडांचेर टेन्शनांचेर आमकां दुख येतल्यांचेर आमच्या दुस्मानाचेर आमचो मोग करनातल्यांचेर खंयसर देवाचो आशिर्वाद गरज आसा माउंटपणी तुमच्या मोती काडा खंयसर तो आशिर्वाद आज तुमी मागतात तो आशिर्वाद जेजू आमकां म्हाका आनी तुका पावो करता खंयसर जेजूचो आशिर्वाद गरज आसा म्हूण तूं आज बाबार्थान ह्या पवित्र तळाचेर तूं मागताय तें खंडीत जावन पावो जाता खंडीत जावन पावो जाता रित्या हातांनी जेजू बिलकूल फाटीं धाडिना रित्या हातांनी जेजू बिलकूल फाटीं धाडिना हांगासरल्या हरी एकल्याक उपकार दिता उपकार ते आमकां दिसना जावंक पुरो त्या दिसता जावंक पुरो आज जावंक पुरो फाल्यां जावंक पुरो ह्या परवां जावंक पुरो वर्सां उतरल्या उपरांत जावंक पुरो पूण आमी केल्लें आराधन बिलकुल निर्फळ जायना इट इज नॉट एंड वेस्ट देखून कितें गरजो आमच्या काळजांत आसात त्या जेजू लागीं आमी उक्त्यान सांगया सर आमी देवी गेल्या जेजूचो आशिर्वाद घेवच्याक आमची काळजां म्हण आयती करया आनी गव्या गीत येद्या बडा सक्रामेंता येद्या बडा सक्रामेंता सास्तांनामान करूया पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या सलवणवेच्या अस्कत विश्व्या बाबाटाचे बळ देव्या जशें बाबा तशेंच पोता उल्हासानी स्तुती पदवे महिमा ससना एका स्थळ्यान शिता तुका दोगांच्या स्पिरीत समासमीन वाडटा प्रार्थुया हे देवाची सक्रामेंता काळजा कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडणेचो पोसदास आमचे ते आमी बोगी सरको तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी देन मान करूंक आमकां पाव कर जीत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुदेवा बायनात्मा केवा देवानी बारालो पाडिल्ला आनंदाने
मोगाचनो ह्या पवित्र थळार वाज बापा मुखांतर देवाक अर्गां दिवंक सांगाताच आमच्या काळजाचे अत्रेक जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक आमी बरो येवकार मागता. काळजाची आशा काळजाचे अत्रेक आमचे सर तेसावां ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्या आम्हा समेस्तांक तोच बरो देव सुफळ करून दी म्हणून आमी मागता. आयच्या दिसा हांगासर मिसाक आयिल्ली तेसावां विवियन लॉरेन्स क्रॉस काडाबा अर्गां जावन स्विडल लोबो पुत्तूर ताच्या जल्मा संदर्भी आयच्या दिसा अर्गां जावन लियो सिसिलिया लोबो आनी फ्लोरीन तांच्या आत्म्यां खातीर पुत्तूर डॉल्फी लोबो पुत्तूर अर्गां जावन लियो सिसिलिया लोबो तांच्या आत्म्यां खातीर दिलीप आनी कुटाम पुत्तूर तांणी मीस दिला. गॅब्रियल तोरस आनी मेर्सिन सिक्वेरा पुत्तूर तांच्या आत्म्यां खातीर लुईस डिसोजा ताच्या आत्म्यां खातीर आयरीन कुटिना मीस दिल्या मुडिपू. घरच्या आल्मां खातीर रेखा विल्मा डिसोजा वरकाडी अर्गां जावन मेल्विन लोबो निरकाण स्मिता डिसोजा विटला अर्गां जावन संतोष क्रास्ता पुत्तूर अर्गां जावन कॅथरीन वेगस ताच्या आत्म्यां खातीर लिल्ली डिसोजा आनी कुटाम एरमाटी मीस दिला. घरच्या आल्मां खातीर मेरी मोंतेरो पुत्तूर घरच्या आल्मां खातीर आल्बर्ट डिमेल्लो आनी कुटाम पेजार अर्गां जावन आल्बर्ट डिमेल्लो आनी कुटाम पेजार अर्गां जावन रॉयडन पायस आनी जास्मिन थिना पुत्तूर अर्गां जावन मतायस डिसोजा इरा अर्गां जावन वॉल्टर डिसोजा आनी कुटाम मोडंकाप रॉबर्ट फेर्नांडीस फजीर अर्गां जावन तशें वलेरियन रोड्रिगस मुंबय अर्गां जावन ह्या सर्व त्या सामां खातीर अर्गां जावन भेटयत आसतना देव आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालून दी. आत्म्या खातीर मागला आसता देवाची काकुळट तांकां फावो जावन दी आनी आमी हर एकलो आमचो इरादो आमचे त्या सामां घेवन आयल्या. चोच बरो देव जुजेवाजाच्या नांवी आमकां हर एकल्याक बरेपण फावो करून दी. तशेंच हांगासर कुमक केल्ली जेवणा खातीर कुमक दिल्ली आसात तांकांय ह्या संदर्भी जुजेवाजा मुखांतर देवाक भेटोवन तांच्याय जिवितांत तांकां सर बरें फावो करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळी आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त दई मोगाळ बाबा भयणीनो आमकां हर एकल्याक देवान ताचें बरेपण दिलां आनी त्या बरेपणाचो फळ आमी हर एकलो जोडून घेवन आसा. पूण आमची अस्कतकाय जायते पटी आमच्या बरेपणाच्या वयर रावला तशें जाता आनी हेंचो नियाळा वेळी पाद्र्याबान उडास केलें. आमचें अस्कत सैंब देवान ताच्या कृपेन तें बदलिलां आनी एक नवें जिवीत तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक बसयलां आनी ह्या सगळ्या जिवितांत आमी हर एकल्यांनी फुडें सरूंक आसा. देवान आमकां जाणवाय दिल्या बुदवणकाय दिल्या आमी कितें पळोवन सांगूंक शकता पूण आमच्या जिविता विशीं जायते पटी आमी विसरता. आज देवान म्हाका दिल्लें जिवीत देवा मुखार दवरुया आनी तोच सोमी आमकां हर एकल्याक आपोवणें दिता ताचे काकुळटीचो आमी बरो फायदो जोडूंक आसा. कशें एकामेका राजी जावच्या मुखांतर एकामेका बक्षणे जोडच्या मुखांतर आनी हेंचो आराधना वेळी आमी केला आनी आतां नितळ जाल्ल्या काळजान त्याच देवाचो आदार जावं पुरो म्हाका बक्षूंक साध्य जावच्या बक्षूंक साध्य जायनातल्या समेस्तांक समियांच्या पांयां तळी भेटून देवान कशें खुर्सातान बक्षणें दिवन थंयसर बक्षण्याचें बरेपण ताणें उक्ताडाक हाडलें तेंचो जिवीत आमी हर एकल्यांनी जियोंक राज्य मुखांतर बरेपण आसा करूंक तोच सोमी ह्या पवित्र थळार हजर जाल्ल्या तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक जुजवाज बापाच्या मुखांतर फावो करून दी. हें पवित्र बलिदान भेटोवंक मोगाचेनो आमी हांगासर आसा. आमची अस्कतकाय वळखून घेवया देवाच्या काकुळटीचेर भरवोसो दवरया आनी काकुळदार देव आमकां ताच्या वेंगेन घेता म्हणल्या पातयेन सर्व आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गनी हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच ओंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवेताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सांजुचे वजाक परजळीत मागणी आनी दुबळीकायेची जिणीची येवन तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुकार गांदिता. आमी ताच्या मेटांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलोन एपिस रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्तमासाच्या सैमान वस्ती करिना म्हूण हांव जाणा. कित्याक बरें करया म्हूण म्हजें तें अत्रेक आसल्यारी करची सकत म्हजे लागीं ना. म्हाका करूंक मौन आसा तें बरें हांव करिना. बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां. देखून म्हाका करूंक खुशी ना तें हांव करतां जाल्यार हांव न्हय बगार म्हजें तें वस्ती करता तें पाताकच करता. देखून हो एक नियम म्हजे थंय दिसून येता. हांवें बरें करूंक मौन केल्ल्या वेळार वायटच म्हाका आपणाचें वाडटा. काळजाच्या गुंडायेन देवाच्या नियमशास्त्रा विशीं हांव संतोसतां. पूण म्हजे विचार शक्ती पसंत करता त्या कायद्या विरोध झुजतलो आनी एक खंयचो म्हज्या कुडी विश्वांनी वस्ती करता तें म्हाका दिसता. वो म्हज्या कुडी विश्वांनी वावुरतल्या पातकाचो म्हाका गुलाम करूंक सोदता. कसलो निर्भागी हांव मरणाच्या पदवेकाल आसलेले ते कुडीतावन कोण म्हाका वाटायत. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उद्देशी देव एकलो मात वाटावंक शकता. त्या देवाक हांव अर्गां. देखून म्हजी गत आसली जाल्यार म्हज्या गिन्यानान देवाच्या नियमशास्त्राक हांव काल जावन चलतां तरी म्हजें अस्कत सैम पातकाच्या नियमाक गुलाम जावनूच आसा. देवाचें उतर हें. तुमी विधी नियमां म्हाका तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. बुद्वंतकाय आनी समजणी म्हाका दी. कित्याक तुज्या उपादेशांचेर हांव पातयेतां न्हय. तूं करोस करो तूं करताय तें सगळें बरें. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या साकराक बसयलाय त्या प्रमाणे तुजो मोग म्हाका बुजोवन आनी धैर्य दिवं. तुजो मोग जर मेळत तर हांव वाचतलो. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रान आसा म्हजो आनंद. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा हांव केदींच विसरचो ना. कित्याक ताचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळताय. हांव तुजोच तर म्हाका वाटय.
तुजी उपादेश हांव पाळोवंक सोदतां तुजी विधी नेमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. संसाराच्या धनिया कित्याक रतीच्या राजाचे गुण रानांत तुवें भोगल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जय सोवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ लोकाच्या जम्या लागीं जेजू सांगी लागलो, अस्तमच्यान मोड उठलेलें पळयतना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगतात आनी तशें जाता. दक्षिणेक वारें व्हाळूंक लागलें म्हणटना आज कठीण धग आसतली म्हूण तुमी म्हणटात आनी तशें जाता. कपट्यानो, मळबाचें आनी धरणीचें लक्षण पारखूंक तुमी जाणा जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना. कित्याक न्यायनितीचें कितें तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात. तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्याशी वचूंक कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. नातर वादी तुका नितीकर्ता अधीन करीत आनी नितीकर्ता तुका अमीन अधीन करीत आनी अमीन तुका बंदेन घालीत. हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयचो तूं भायर सरचो नाय. पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयचो तूं भायर सरचो नाय. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाळे भावा भयणीनो, हुळहुळ्या भुरग्याक पळयलें जाल्यार आमी म्हणटा हो इतलोसो ल्हान आसतना इतलो उसाळटा, व्हडलो जातना कित्याक आलें प्रकार बरां करीत. थोडी ल्हान भुरगीं हुशार आजकालची. ते आमी सोनी टी व्ही जावं पुरो या इतर टी व्हीचेर भुरग्यांचे डॅन्स आनी कालें पळोवंक गेलें जाल्यार आमची पेंटां केदाळां मोडून पडटी कोणना. पूण ती भुरगीं माजारगी मुनीसगी म्हणून आमकां कळना. आजकाल तसली परिस्थिती. थोडे जाण सगळे पांय मांड्या वयर गुंडोवनी तो खंय गुवोन कसो भायर येता. प्लास्टीक या रब्बर गुंडयल्ल्या बरी थोडे गुवोन आसतात. पूण हें पुरो पळयता आसतना आमी सांगचें आसा, शे कळ्ळें बाय हें नवें साव, कळ्ळी ही बदलावण. जर तर हे दिवशी भुरगीं इतलें बरें भाशण दितात, तितलें बरें कार्य चलोवन व्हरतात जाल्यार आमी त्या टी व्हीचेर पळयता ल्हानशे भुरगे थोड्या फाटी कितले हुशारात उलयतात पळयल्यार आमी तांणी उलयल्यार आमी बरोवन दवरिचें पडटा. येदे देशे भुरगे खंय थावन ती जणवाय, खंय थावन ती बुदवंतकाय. आनी आमी म्हणचें शे तो ल्हान आसतनांत भारी हुशार आसलो, देखून पळय आतां पुरान ती फर्स्ट क्लासच काडला, गोल्डन मेडलच ताका मेळ्ळा. पूण ही सगळीं मेडलां मेळ्ळ्यात. पूण मेडलां मेळोन मुखार गेला, पूण मनशापणान जियोवच्याक तो सलवला. आज आमच्या कुटुंबांनी यंत जाला. मोगाचें न्हू, एक भुरगें जालें मालें म्हणटा आसतना आमी त्या भुरग्या विशीं चिंताव. त्या भुरग्यान कितें जाय जंय, खंयसर पावा जंय, कितें करी जंय. आमी पयलेंच डाक्टर इंजिनियर व्हडल्या व्हडल्यान थंय चिंतून रावता. वाऱ्यार नाका तो धरणीर न्हय, ताणें वाऱ्यारच आसाचें म्हणल्यार चिंता पळय. आनी वाऱ्यार रावल्ल्या ताका सकल धरणीर दवरलें जाल्यार जियोंक तो कळना. आनी हीच परिस्थिती आमची जावंक पावल्या. जेजूच्या काळार येसलें मनीस आसले, हरी एकलो बुदवंत म्हणून लेखतालो. आनी आतां पावस येता कित्याक मोड जाला, हें आतां अशें हून वारें येता, आज सावन बारी धग जाता, असलें पुरा जावनच आसलें. आज आमच्या भुरग्यांक पळया मोबायल दिलें जाल्यार त्या मोबायलार सगळो संवसार तुज्या मुखार हाडटात.
कितें जाय तें सगळें त्या मोबायलांत हांव ते जोड दितात. पूण त्या मोबायलार सगळी जाणवाय आसा. देवा विशयांत आसा, संवसारा विशयांत आसा, प्रकृती विशयांत आसा, आनी कितेंय सगळें खंयसर चिंतिनातलें थंयसर मेळटा. पूण मोगाच्या भावा भयणी, त्या मोबायलांत तुज्या भावा भयणीचो संबंद सोदून काडूंक मोबायल सोकोंक ना. सगळें सोदून काडलें त्या मोबायलान, पूण तुजो संबंद तुज्या भावा भयणीचो, तुज्या कुटुंबादारा मदलो तो संबंद सोदून काडूंक मोबायल सोकोंक ना. आमच्या पेल्याक जाणा जावंक खंयसरी आमी सोकोंक ना. सगळें पळोवन सगळें पळयत आसतना आमकां थोडी जाणवाय आसा आनी ती जाणवाय आमी वापरता. पूण मोगाच्या भावा भयणी, म्हज्या वैयक्तीक जिणये विशीं, म्हज्या जिवितांत हांवें जियोवच्या जिणये विशीं जायते फावटी हांव समजूंक शकना. मस्त जाणवाय म्हाका आसा, मस्त बुदवणकाय म्हाका आसा, ग्रेसकाय म्हज्या कडेन आसा, सोबाय म्हज्या कडेन आसा, आकर्शण व्यक्तित्व म्हज्या कडेन आसा. पूण जर तर म्हज्या जिणये विशींच हांव समजूंक शकना जाल्यार देवान दिल्ली सगळी जाणवाय कित्याक उपकारता, कित्याक फायदो. मोगाचें न्हू, आमच्या जिणयेचेर आमी एक नदर घालून म्हज्या जिवितांत कितें घडटा, कशें वारें येता आसतना आतां काय आनी पावस येत कोण ना म्हणून आमी सांगता, तर म्हज्या जिवितांत कितें घडटा आसतना हांवें तें समजोवचें चड गरजेचें जावन आसा. ह्या वेळार म्हजें थंय कितें जाता, वॉट इज हॅपनिंग इन माय लायफ, म्हज्या जिवितांत, म्हज्या वैयक्तीक जिणयेंत, म्हज्या आत्मीक जिवितांत कितें घडटा. माय स्पिरिच्युअल लायफ, वॉट इज हॅपनिंग, कितें घडोवन आसा म्हजें आत्मीक बरेंपण. म्हाका भोगणां आसात, म्हज्या भोगणांनी हांव खंयसर पावलां, कितें म्हज्या भोगणांत ती म्हाका पळोवंक मेळटा. जायते फावटी म्हज्या जिवितांत जावं पुरो रागार विरारायन ल्हान संगतीकी झगडचें आमी पळयता. कित्याक म्हजीच म्हाका वळख ना, म्हजीच म्हाका परिचय ना. ह्या काळार हांव सडावत जावन म्हज्या खाणा जेवणा विशीं ह्या असल्या संगतीचो गुलाम जावन, संवसारी संगतीचो गुलाम जावंक हांव जियोवन आसा गे. संवसारीक ग्रेसकाय, पयशे, अधिकार, मान ह्या संगतीचो हांव अभलेशी जावंक पावला गे. म्हज्याच भावा भयणीक भोगसोंक हांव सकला गे. ताणें म्हाका तशें केलें, ताणें म्हाका अशें म्हणलां, हांव कोणाकय जाल्यार बक्षिता, त्या मनशाक जाल्यार हांव बक्षिना. आमी सांगचें आसा, हांव मेल्यारय ताका सोडिना, मेल्यारय ताका बक्षिना. मेल्यार तुवें बक्षूंचें घाल, तुका तर दुसऱ्यांनी उखलून व्हरून घालीचे. उदक वतरलें नाकाच्या बुराखान रिगल्यारी म्हजो उस्वास बांदलो म्हूण सांगून तुका जायना. प्रॉब्लेम आमी म्हणचें आसा. म्हज्या जिविताचेर हांवें नदर घाल्या गे. हांव कितें करतां, कितें सांगता, बक्षूंक हांव बक्षणें दिवच्याक हांव कश्ट भोगतां गे. ल्हान विशयांचेर हांव टेन्शन घेवन म्हजें जिवीत हेरांचें जिवीत हांव पिड्ड्यार करतां गे. म्हज्याच दिसपट्ट्या जिणयेचेर हांवें नदर घालता आसतना हांव आळशी जावंक पावला गे. कोरोना येवन आमी पुरयले मोठे जाल्या, म्हाकाय मास आयल्या, सक्कड आमी इल्लेशे फुगल्या. पूण हें फुगल्लें आमचें तें आमकां आळश्यापणाक कारण जालां गे. उडास आमी करया. पयलीं हांव कितलें काम करतालो, कितलें वावंट काडटालो, खंय पुरायतालो, आतां म्हाका जावंकच जायना. उस्वासत वयर पोंदा येता, आळश्यापण म्हजें थंय रिगला गे. मोगाच्या भावा भयणी, पळया, जर तर म्हजें थंय बरेंपण आसा, तें बरेंपण हांव जोडूंक शकता आनी त्या बरेंपणान देवाची खुशी हांव समजूंक शकता. आनी हेंच उडा नियाळ्या वेळार पाद्र्याबान थंयसर उडास केलें. आयचें पयलें वाचप, कितें हांव बरें करूं म्हूण चिंता आनी बरें करीचें म्हणून हांव आशेतां, पूण हांवें करचें सगळें पाड जाता. कित्याक म्हजें वैयक्तीक जिणयेचेर नदर घालूंक हांव सलवालां. वायट म्हजें तर इतलें आसा गे, हांव बरें करूं चिंतना थंयसर वायटच घडटा. आनी हें सगळें खंय थावन बदलावण करूंक साध्य. मोगाच्या भावा भयणी, देवान मात्र म्हाका हें बरेंपण दिवयेत आनी देवा मुखांतर जेजू क्रिस्तान मात्र म्हाका हें बरेंपण करचें जिवीत फावो करियेत. म्हजें तें कितलेंय उणेंपण आसा, म्हजें तें अस्कतकाय आसा, अवगुण म्हजें तें आसात, आनी ह्या सर्वांनी म्हाका रेवड घालून म्हजें जिवीत कश्टांचें केलां, पूण हांव कोणाचेर पातयेवन आसा. मोगाच्या भावा भयणी,
जर तर म्हज्या वैयक्तीक जिविताचेर हांव नदर घालून हांव खंयच्या मापार आसा, कितलें म्हजें पर्संटेज कितलें आसा बरेंपण करचें, या हांवें दिसपट्ट्या जिवितांत जियोवचें हांव कितल्या पर्संटेजीर आसा. आमी म्हणटा डॉक्टरा कडेन वचून आमी आमचें हार्ट पळयता, हांव म्हजें हार्ट बीट कितलें आसा, चड आगी उणें आगी, म्हजें साकर कितली आसा ती चड जाल्या गे उणें जाल्या गे, म्हजें प्रेशर चड जाल्या गे उणें जाल्या गे, आनी तें म्हणटा आसतना आमी इल्लें जागृत रावता. आजकाल हितलांत चलोवंक जायना जाल्यार रस्त्यार चलचें जायच तें दिसतात आमकां न्ही गे. बरें करून खरें पिकास काडून खोंडल्यार कांय चलची गरज ना कोण ना, पूण धाकटेर काम करिनाका पूण तें चलोवनूच तुजें कोलेस्ट्रॉल जिरयचें. कितलें बरें पळय आमचे धाकटेर याद रांतर पळय आमच्या मालगड्यांक कोलेस्ट्रॉल नातलें, ती पिडाच नातली. कित्याक काम करता आसतना घाम देंवन सगळें थंयसर त्या घामांत उदक जावन वेतालें कोण ना, पण आमचें खाण बदलालें, आमचें रीत बदलाली, आमचें चिंता बदलालें आनी ताच्या फाटल्यान आमचें जिवीतच बदलालें. हांव म्हणलें चिंताप आमचें थंय रिक्त आसतना बरें करून चिंतल्यार म्हजें वैयक्तीक जिवीतच मुखार रावून आज बरें जावच्या बदलाक जायते पटेन पाड जावचें आमी पळयता. आनी हेंच सांग पावलाच्या पयल्या वचपांत आमकां सांगता, आमचें रक्त मांसाची ती कूड बरें करूंक आशेता जाल्यार ती अवगणांत जियेता, पूण आमी ह्या सर्वांचेर जैत व्हरूंक शकता केदाळा आमच्या क्रिस्ताचेर आमी भरवोसो दवरून आमचें जिवीत आमी बांदून हाडटा, तवळ ह्या सर्वांचेर आमी जैत येवन जावन पावता. आनी हेंच मोगाच्या भावा भयणी आराधना वेळार आमचें सगळें पाताक सूख आमी देवाक भेटोवन दिलें, आमी वळखल्या देवाची खाकूळ आमकां लाभता म्हणल्यार भरवशान ताका आमी उलो मारलो. आनी आईचें तें वचप, जर तर तुजें जिवीत त्या चुकी चिंतपांत तूं दवरताय, राजी जावचें चिंताप, बरेंपण करचें चिंताप, मोगान जियोवचें चिंताप जर तर तुजें थंय येना तर तुज्या जिविताक अर्थ ना. तर आज त्याच देवाचो आदर आमी जोडला. जावं पुरो सकडांक वचून म्हाका राग आसल्याक वचून पटलून धरन हांव आज राजी जालो सायबा म्हणटा, तो थंयसर राजी जावना, उडा सोरी जय. म्हज्या घरा गायर बरें आसा म्हणून सांगून गायराच्या मंडा पडल्यार त्या शिंगांनी धाडून सोडूंक आसा, ताका गुत्तू ना तूं मोग करताय, तूं मात्र करताय पूण ताका कळीत ना तो तूं ताचो मोग करूंक आयलाय म्हूण सांगून त्या रितीर जावंक आसा. मोगाच्या भावा भयणी जावं पुरो त्या मनशा खातीर आमी मागया, म्हाका दुखयल्ल्या खातीर आमी बरें चिंतया आनी आमी मुखार त्यात रागांत पाड जावच्या बदलाक आमी हांगासरच राजी जावया आनी बरेंपण जोडया. म्हजें कुटुंब, म्हजें घराणें, म्हजीं मनशां हें सगळें देवान म्हाका दिल्लें म्हणलें वळखून आमच्या कुडीचेर आमी क्रिस्ताच्या नांवान जैत व्हरून एक बरेपणाचें जिवीत, बरेपणाचें सांगतपणाचें जिवीत जोडूंक आमकां हर एकल्याक ताचो सोमी फावो करून दी. आनी आल्तारीर हजर जावचो सोमी जुजेवाजाच्या नांवी आमकां हें बरेपण बघून आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जिवितांत हर एकल्याक आमकां भक्षण्या मुखांतर देवा थंय चड आनी चड लागीं सरूंक आमकां आदार मेळोवन दी आनी तोच आदार आमच्या कुटुंबांत आमच्या आसपासान जियोंक आमकां फावो जावं दी. आमीन. जीवन मुझे जेवा दिले तुवे वंदिता सर्वच तुझे अवघ्या वैनासोवे सोम्या तुझे मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या सर्वांच्यो गरजो देवान आमकां दिल्लें बरेंपण घेवन उपकारी काळजान आमी हांगासर आयल्या.
उपकारी काळजान भेटोवचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या केवळ सभेच्या दावाक सर्वस्पर मानून घेऊ. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजूचे वजान खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी खालतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोव मानवाले. हेच शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमी वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजूचे वजा पसत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी डुबळिकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखे बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णोंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर उदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक दडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bavartaso good pragatuya.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कालसो तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेले आमा समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर तांच आमच्या भगवन बापा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा हे सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुगान वाडय पुन्हा जिवांचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां जे इश्टगतीत मेल्ल्या समेस तांकां तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक पाव कर आमा समेस सांची दया कर आमी मागता ओंकार मरे देवाचे माये सांगाती भगवेन जुजे दिसपती भगवन धर्मदूत भगवन जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां पाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनांच्या ससना आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें आमकां शिकयलां तें वर्तें मागणें आमी सर्व सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली अनवरांतली अवघडांतली बेजारांतली पिडेंतली दुखांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक तुझ्या रसवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्तला म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजें शांती समाधान तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनान सुमयांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया हो आमचो सोमी जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती सुमयांच्या ह्या जेवणाक आपण लाभल्ले आमी सर्व सुभागी सुमयान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली सीता
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या भागी दिसा तुज्या पोवण्यांक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोशी केल्ल्या पासून आमी तुका गांदिता. आमी सवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवचे थान आमच्या काळजान चडय आनी सांजुजे वजाच्या परजळीत शिकवण्यांनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. प्रत्येक आशिर्वादाक आमचे तकले बागवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्वायटा विघ्नांतले निवारो. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशन आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा मासुमेस तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. दिमी घाली आमी दिमी घालया. प्रसार केलो विज्ञान वरा कसानी दुका दुबळ्या धाकट्या मोगाद तुवे दिलो. सांज सेवास बापा ओगला पाणी मांडुका कृपा मागून दे बापा. देखन बसया. मोगाच्यानो सांजो जेवाजाच्या पांयांतळी जायत्यांनी बरोवन आयिल्लीं तेसावां जायतीं आसात आनी ती सगळीं हांगासर वट्टू करून सगळ्यांक सांगाता घेवन आमी मागता आसतना जें कितें आमी मागता तें देव आमकां दिता. आनी हीच पातयणी कित्याक जुजेवाजाच्या थळार जें कितें घडटा तें घडोवनूच आसा. पयस तावन लागीं तावन थोडे पटी हांगासर आयिल्ले म्हणटात जिणयेंत हांव सलवल्लो जुजेवाजाच्या थळार आयिल्ल्या उपरांत हांवें बरेंपण जोडलें जिवितांत बरेंपण म्हाका लाभलां. आनी म्हजेंच एक घडीत तुमच्या मुखार दवरता. मोगाच्यानो
म्हाकाय कोरोना पिडा लागून आस्पत्रेंत हांव आसलो आनी आस्पत्रेक व्हेल्लें, म्हाका उखलून आस्पत्रेक व्हेल्लें. हांव पुरा जालें म्हूण चिंतून आस्पत्रेक गेल्लो, सगळें इगर्जेन तयार करन, कित्याक त्या हंतार हांव आसलो. पूण आस्पत्रेक वेता आसतना सक्रामेंता मुखार एक शब्द हांवें सांगलें. निरुडेन म्हजी अवधी जाल्ली आनी हांगासर येवंक आसलें. हांवें सांगलें, जुजेवाज बापा, तुज्या थळार म्हाका येवंक आसा जाल्यार तुवें म्हाका पाटी हाडयेत, नातर हांव वयर वचूंक तयार आसा. इतलेंत सांगून आस्पत्रेक गेल्ल्या म्हाका आतां मरतागी आनी घडये मरतागी म्हाका तशें भोगतालें. खंयची उज्यांत रावल्ल्या बरी आसलो हांव. पूण चिंतेन येतल्या रितीर सबारांचें मागणें जावं पुरो, ताच्या की व्हरतें जुजेवाजाच्या थळार हांवें येजे म्हणल्यार जावं पुरो. फकत 5 दिसांनी हांव त्या आस्पत्रेंत हांव कांकणाडी आस्पत्रेंत हांव डिस्चार्ज जालो. 5 दिसांनी, कांय 5 दिसांनी हांवें मोराचें आसलें, पूण हांव डिस्चार्ज जालो. डॉक्टरा कडेन हांवें विचारलें, म्हाका कांय जेवंक जायना, खावंक जायना. कांय ना फादर, तुमी कांय भियेनाकात, घरा वचून जेवन बरें जाया. आनी 5 दिसांनी आयिल्लो. कोणी 1 म्हयनो, 15 दीस, 17 दीस, 20 दिसां पयलो कोणी आयिल्लो ना. आनी देखूनच जुजेवाज असर्यें करता, मागल्लें देवातान मागोवन दिता. आनी तितलेंच न्हय, बरें तूं चिंताय जाल्यार त्या बरेपणाचें इनामी तो फावो करता. आनी हेच खातीर हांव चिंता, सबार आनी हांगासरी ते सवा बरोवन घाल्यात. फाटल्या सुमार वर्सां हांव हांगासर येवन आसात, बरेपण जावनच आसा. देखून तुमचे सर्वांचे ते सवा कितें हांगासर आसात, जुजेवाजाच्या पांयांतळी हांव ती दवरतां. आनी हांगासर हांवें ती बरयल्ली तुमच्या मुखार वाचून आमी सर्वां सांगाता मेळया, एकामेका खातीर मागया. जुजेवाज बाप हांगासर बरवसो दवरून आयिल्ल्यांक कोणाकच ताणें रितें धाडचें नाका, रितें धाडचो ना. तो आमकां हर एकल्याची आमच्या काळजाची आशा देवातान मागून ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्यांक ताजें बेसांव खंडीत जावन दितलो. उपकार बावडूंक आयिल्लें, बरो घर जागो मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यांत, बरी भलायकी लाभल्याक 10 जाणांनी अर्गां दिल्यांत, रीण दिल्लें पाटी मेळिल्ल्याक एकल्यान अर्गां दिलां, बरें काम मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यांत, सगळ्यांक बरी भलायकी दिवन सांबाळिल्ल्याक त्या कुटुंबादारांनी अर्गां दिल्या, हाताचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, एकल्याच्या पाटी कण्यांचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, शिकपांत फायनल एग्जामांत बरे रिजल्ट, बरे मार्क्स लाभल्याक अर्गां दिल्यांत. उपकार मागून एक भुरगें आपले आवय बापाय सांगात जियोंक, त्या वरवीं ताचें शिकप बरेंकन शिकोवंक साध्य जावच्याक तांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक मागता. घरा शांती समाधान मेळोवंक 15 जाणांक, बरें काम मेळोवंक 12 जाणांक, शिकोवंक बरी मोत, बरें मार्क्स एग्जामान मेळोवंक 8 जाणांक, रियल एस्टेट कामांत बरेंपण मेळच्याक, पांयांची, हाताची, गांठीची दूख गूण जावंक 11 जाणांक, जागो विकून वचूंक 13, घर बांदूंक साध्य जावच्याक 5 जाणांक, रीण दिल्लें पाटी मेळोवंक आशिल्ले पयशे मेळच्याक 14, बरी भलायकी मेळोवंक 18 जाणांक, कुटुंबांत ताच्या सर संध्या पाप्पा मम्मीक, धाकटूक, बायेक, मावशेक, आंटीक सगळ्यांकी बरी भलायकी मेळाजी म्हणून एका भुरग्यान मागला. आशिल्लो वांटो मेळोवंक, भाड्याच्या घरा परमनंट जण मेळोवंक, वाहन बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, एकल्याच्या माथ्याचे फंगस, पिडा, शुगर, मुलाव्याधी हांतुतावन गूण जावंक, एका कुटुंबान सगळ्यांक बरेपण मेळच्याक, शिकिल्ले मतीन दवरून 10वेंत पयले रँक मेळच्याक, पोटांत उजो, गर्भकोशाचें प्रॉब्लम गूण जावंक, टॉन्सिल गुंटा गूण जावच्याक, भुरग्याचें देणें खातीर मागला 7 जाणांनी, माथ्याचे केसरची पिडा गूण जावंक, 4 वर्साच्या भुरग्यान सुडाळ उलोवंक सारकें चलोवंक जावच्याक, नर्सींग शिकप बऱ्यान संपोवंक 13, टेन्शन खंतीतावन सुटका मेळोवंक, तकली फटाफट गूण जावंक 13, पेंकाट दूख गूण जावंक 5 जाणांक, आमाल पियेणें सांडूंक 12 जाणांक, बाळंटेर बऱ्यान जावंक 13, दुसऱ्या भुरग्याच्या देण्या फावो जावच्याक मागला, गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक 14, बरी सैरीक मेळोवंक 9 जाणांक, विजिटींग विजार वचून बरें काम मेळोवंक, जाग्याचें प्रॉब्लम वेगळी समज जावंक, मोतेची पिडा गूण जावन चलोवंक जावच्याक,
फायनल इयर डिप्लोमांत पास जावंक हाताची दूख गूण जावंक तेगांक इस्रायलांत काम आशिल्ल्या कामांच्या मनशातावन कश्ट मेळना जावंक आंगार पडिल्ली एलर्जी गूण जावंक दोगांक घर बांदूंक लोन मेळोवन घर बांदच्याक काजारी दादल्यान ताची वायट संवय सांडून जबाबदारेन जियोंक टिचरीक सरकारी काम मेळोवंक एका भुरग्याक सारकें उलोवंक जावच्याक बरी न्हीद पडोवंक तेगांक मोबायल वापरचें उणें करूंक परगांवांत बरें काम मेळोवंक 6 जाणांक बिझनेस सुरू केल्लें बऱ्यान चलच्याक तंबाखू खावचें फ्रेंड्सा वटूंक बेश्टेंच भोंवचें रावोंक एकल्याक गोवातावन मेळचे कश्ट उणें जावच्याक सेकंड PUCंत एकल्याक बरें मार्क्स मेळोवंक घरचें काम बेगीन पोंता पावोवंक किडण्यांचें ऑपरेशन जाल्ल्या बरी भलायकी मेळोवंक एका गर्भे स्त्रीयेक बरी भलायकी मेळच्याक एकल्या नर्साचो हात दूख उणें जावन बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक कुटुंबांतले कश्ट परिहार जावच्याक चौगांक तोंडाचें पिंपल्स गूण जावंक केस चडचें रावोंक मार्क्स कार्ड बेगीन हाताक मेळोवन बरें काम जावच्याक पांयांची एलर्जी गूण जावंक कॅनडा कॉलेजीक सीट मेळोवंक एकली मोतेक समाधान ना घर ना पाट दूख पाय दूख खंय गेल्यार सूख ना आपणाक बरेंपण दी म्हणून मागता एकल्याच्या घराक आसची वाट बेगीनच मेळोवंक एका कुटुंबाक कॅनडाची विजा मेळोवंक एकल्याच्या आंगार पडिल्ली खतां बेगीन गूण जावंक एकल्याच्या ब्रेस्टांत जावचे समस्ये गूण जावंक एकल्याची सोरेसीस पिडा गूण जावंक ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्याक दोगां एड्स पिडेस्तांक बरें धैर्य मेळोवंक आमची समर्थ सांडून वेतेल्यांच्या मोतीक उजवाड मेळोवन तांणी कुटुंबांक फाटी येवंक ह्या सर्व तेसावां खातीर आनी आमच्या काळजांनी आसची आमी मागोवंक सांगली आमचे कडेन मागोवंक सांगली ह्या समेस्तांक जुजेवाजाच्या पांये तळी हाडून देवा मुखार आमचे समेस्तांचो गरजो एकामेका आमी सांगाता मेळून हात वयर घाल मागया तुकाय मेळोवन दी म्हाकाय मेळोवन दी ताकाय मेळोवन दी सगळ्यांक बरें जावं दी दिंबी घालया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजे कशी तशें आमची पातकां बोगस नेमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारावी नमान मरिये दुर्बेन बरले समी तुजे सुनाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी सदा आनी सदा सर्वदा भगवंत सेवाजाचे लदीन सोमिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या संतिस्मा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुचे वाज बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुचे वाज बापा दुबळेकायेची जिणी जियोंचो गुर्त जावं रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुचे वाज बापा सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पाचारिल्ल्या सांजुचे वाज बापा श्रीलंकान दगदवणेक संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुचे वाज बापा मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुचे वाज बापा भिकार्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासनवेच्या कथोलीक बावडत जिवो केल्ल्या सांजुचे वाज बापा कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमा बसोत विनंती कर कश्टान संपलेल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमा बसोत विनंती कर देवाचेर बावर दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्टान वार धैर्यान सोंसल्या सांजुचे वाज बापा आमा बसोत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातिल्ल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुचे वाज बापा आमा बसोत विनंती कर बावर्त सणून पयस गेल्ल्या शेडयांक एका गवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक
वावुरलेल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा बसवत विनंती कर. देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा बसवत विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले. वगो समका येसोमिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले. दायनायक आमका येसोमिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले. वाकुळट आमची कर. नोवेनाचे मागणे ये सांजुचे वाज तू आमचो शरोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांव आमकां म्हणटीत तसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श. तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफांग. तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तोंड प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेट्टालें. तुजे जिणयेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां मनशांक तूं सुटसुडीत जालोय. अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होकडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें. हें मिसांव करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हणना. कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचें उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याचे बाचेवे विशान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुचे वाज दुर्बळांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मरिफात शिकयलाय. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाचे विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सरकाराजान देवा संगीत तूं आसाय. थंय थांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसो देवा लागीं विनंती कर. ह्या पवित्र थळाक विविध रितींनी दान दिवच्या, कुमोग करच्या, जेवणाक आदार दिवच्या आनी रांदपाक सांगातपण दिवच्या मुडीप फिरगसगारांक वाड्यावार सांगाताच हांगाचें भक्तीपण चडोवंक गायना मुखांत्र सांगातपण दिवच्या. विविध रितींनी हें सगळें मांडावळ करच्या आनी हांगासर जावचें हें भक्तीपण व्हिडिओ शुटींग करून सगळ्यांनींतल्यान प्रसार करच्या डिवायन वर्ड चॅनलाचो मालक आनी तांच्या सिबंदेक सांगाताच ह्या पवित्र थळा थंय बरें मन दाखोवन घरांनी आसच्या पयशिल्ल्या गांवांनी जियोवच्या हर एकल्याक जुजे वाज बाप देवातान सर बरें फाव करून दी. सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मानांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. भावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनांक जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमीन. पिडेस्तां खातीर मागणे. सुमयांच्या नांवी आमचो आदार आनी रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सुमी पिडेस्तांक सुमयांच्या पांयतळी दवरिया. आमच्या घरांनी आसची प्रायवंतां पिडेस्तां ह्या थळार येवन आसली आतां तांच्या उतरप्रायेवर येवंक जायनातली आमची मालगडी. पयशिल्ल्या गांवांतान ह्या जाग्या विशयां चिंतून आसची. टीव्हीचेर ह्या युट्यूबाचेर हांगाचें भक्तीपण पळोवच्या हर एका भक्तिकांक बऱ्या भलायकेचें देणें ल्हान बाळशातान उतरप्राये पर्यंत झुजे वाज मागून दिवं दी. सर्गींच्या बापा
विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडिल्ल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयला. तेच बरी तुज्या सेवका सांजुचे वाजान आपले जिणये आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. ह्या घडये आमी उचारिल्ल्यो आनी उचारिनातल्यो विनवण्यो तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. आज सांज देवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवात हांव येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांज देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरीचे मनशां जावंक पवित्रत्वाचें बळ तुमकां मेळ्ळो. सांजे वास सर्गीच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे गतीर विनाती करता म्हणली सगळी पवित्र सभा संतोष परीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बासलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून ससना संतोष भोगूंक पावो. आनी सपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. सर्वे